Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. ओझेयास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, हांव तिका भुलोवन भुलोवन एका अरण्यांत व्हरतलों आनी थंय तिचे कडेन मोवाळायेन उलयतलों. आनी थंय ती आपले तोरणे पिरायेर आनी इजिप्तांतली भायर सोरली तेन्ना खुशालकायेन म्हाका आयकताली तशीच आतांय म्हाका आयकतली. आनी तो दीस येतलो तेन्ना उलयता तो सर्वेस्पर, ती म्हाका म्हजो पोती म्हणटली आनी ती म्हाका आनी केन्नाच म्हजो बाल म्हणची ना. हांव तुका सासणाक म्हजी पोतीन करून घेतलो. प्रमाणीकपणाच्या आनी नितीच्या, ओपुरबायेच्या आनी मोगाच्या बांदपासांनी तुका म्हजी पोतीन करतलो. विस्वाशीपणान तुका म्हजी पोतीन करून घेतलो आनी तेन्ना तूं सर्वेस्पराक वळखूंक पावतली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब आयक धुवे चोत्रायधोर म्हज्या उतरांक कान दी. आयक धुवे चोत्रायधोर म्हज्या उतरांक कान दी. तुजो गांव लोक विसोर आता, तुज्या बापायचें घर सोडून ये. अशें तुजे सुरूपायेक भुलतलो राजा, तुजो पोती तो, ताची सेवा भोगती कर. जबाब आयक धुवे चोत्रायधोर म्हज्या उतरांक कान दी. ओलोंकारांनी श्रिंगारलोली येता राजाची धूव. चळयो कापडां तिची, भांगारान बसयल्या मोतयांचे जोरीची. राजा सोर्शीं तिका व्हरतात तिच्या सांगाता कुंवरणीचो होर. जबाब आयक धुवे चोत्रायधोर म्हज्या उतरांक कान दी. आनंदाच्या संतोषाच्या उल्हासांनी तांकां व्हरतात. राजाच्या मंदिरांत कुंवरणी प्रवेश करतात. तुज्या पुर्वजांच्या जाग्यार तुका आतां मेळटले पूत. सगळ्या संवसाराचो अधिकार तांचे आधीन करतलोय. जबाब आयक धुवे चोत्रायधोर म्हज्या उतरांक कान दी. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सुदैव. आमच्या बापा दाविदाचें राज येता तें सुदैव. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जेन्ना मनशाचो पूत सगळ्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं. आमी जसो गवळी शेळयांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेळयांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलोल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलोल्यान येयात.
संवसार रोचलोल्याक तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लों आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें. हांव तानेल्लों आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें. हांव वाटसूर कसो आयल्लों आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें. हांव विंगळो आसलों आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें. पिडेंत आसलों आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली. बंदकोणींत आसलों आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार बरी मनशां असो ताका जबाब करतलीं. सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवंक दिलें, तानेल्लो पळोवन तुका पियोंक दिलें? केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराड दिलें, विंगळो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें? आनी तूं पिडेंत वो बंदकोणींत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेलें? आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावां भयणी मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. मागीर आपल्या धाब्याक आसलोल्यांक तो म्हणटलो, शिराप पडलोल्यान सैतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यांत म्हजे सोरशिलीं कोडसरून वचात. कित्याक हांव भुकेल्लों पूण तुमी म्हाका जेवंक वाडलें ना. हांव तानेल्लों पूण तुमी म्हाका पियोंक दिलें ना. वाटसूर कसो आयल्लों पूण तुमी म्हाका बिराड दिलें ना. विंगळो जाल्लों पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें ना. पिडेंत आनी बंदकोणींत पडलोलों पूण तुमी म्हजी खबर घेतली ना. त्या वेळार हींय ताका जबाब करतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो, तानेल्लो, वाटसूर वो विंगळो जाल्लो, पिडेंत वो बंदकोणींत पडलोलो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना? तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय बी करूंक ना. आनी ही सासणाची खास्त भोगूंक आनी बरीं मनशां सासणाचें जिवीत भोगूंक वेतोलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.